योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळया आयच्यो हेडलायन. सत्ताधारी आमदार विधानसभा अधिवेशनात गरजे भायर वेळ खातात. महत्वाचे विषय कुशीक उरचे म्हणून ही चालाकी चल्ल्या. विरोधी आमदाराचो आरोप. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठान लैंगिक अत्याचाराचेर दिल्लो निवाडो ही चुकीची देख म्हणटा बायलांचो एकवट संघटना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्र्याक बरयतली पत्र आवडा वियेगासान सांगले मिडियाक. साळगांवकारान एफसी गोवाक हरवून गोवा प्रो लीग फुटबॉल सर्तीत जिखली सलामीची लढत. आक्रमक खेळी केल्ल्या साळगांवकारान एफसी गोवाक पुनरागमनाची दिल्ली ना संद. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाली मॅच. आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दोड्या मार्गा वयल्या तिळारी कॅनलाच्या दुरुस्ती कामांक आनीक 4 दीस लागू येतात. अशें आसले तरी पेडणे आनी बार्देस तालुक्या खातीर वेगळी उदकाची तरतूद केल्या. तिळारी कॅनलाच्या दुरुस्ती जाय मेरेन पेडण्यात चांदेल उदका प्रक्रिया प्लांट आनी बार्देशात अस्नोड्याचो उदका प्रक्रिया प्लांट उदका पुरवण करतलो. WRD मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिक्सान बुधवारा सभाघराक सांगले. दोडा मार्गाच्या खान्याळे साटेली बेडशी वाठारांतलो तिळारी कनाल 2 दिसां आदीं व्हांवन गेल्लो. तेका लागून पेडणे आनी बार्देसांत उदकाचो उणाव निर्माण जाल्लो. ह्याच उदकाचेर ते निबून आसले. हो कनाल व्हांवन गेल्ल्यान साळ गोंयांतले तशेंच महाराष्ट्रांतल्या बऱ्याचशा शेतकऱ्यांक उदक मेळपाचे बंद जाल्ले. दयानंद सोपटेन हो विशय अधिवेशनात मांडलो. I have taken note, but तुम्ही सांगता ते भाशेन this is very serious issue for the water, drinking water as well as for agriculture. Speaker sir, ब्रिज जात्री ताबडतोब आमी we have sent our team of engineers in consultation with the engineers from Maharashtra. आता कितें जाता स्पीकर सर, luckily आमकोडे in this month of आमकोडे alternate sources आहा. So immediately we have decided to tap the water from the alternate source like नाल्ला आसा आमचे आनी आमटाणे डॅमांतल्यान आमी चांदेलाक आनी अस्नोरा दितले. सो एका टायम लागतलो रिपेर करपाक. But we are confident that we can augment the water from alternate sources, not to disturb the agriculture activities as well as water supply for drinking purpose. गोवा 365 खातीर परवरीच्यान समीप नार्वेकार आनी संदीप कामोलकार. ल्हान भुरग्यांचेर जावपी लैंगिक अत्याचाराच्यो घडणुको वाडत आसा. ह्या विशीं मुंबय उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठान दिल्लो निवाडो म्हटल्यार चुकीची देख आशिल्ल्याचे बायलांचो एकवट संघटनेन म्हटलां. हे विशीं आपूण सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी मुख्यमंत्र्याक पत्र बरयतले अशें संघटनेची मुखेली आवडा वियेगासान सांगले. लैंगिक अत्याचारांतल्यान ल्हान भुरग्यांचे संरक्षण जावचे अशें मागतले अशें तिणें म्हटलां. In the 3rd week of January, order or ruling, what we call, has been passed by the High Court at Bombay, in which they have said that unless the child is disrobed means unless you open the child's clothing, it cannot be considered sexual assault. Now, sexual assault is Section 7 of the POCSO Act. POCSO means Protection of Children from Sexual Offences Act. And this does not apply only to girl children, but it also applies to boy children. Now, when he says disrobe, when the judge says disrobe, I think it is bad precedent in law. The Act clearly states, and I have produced the extract for you, sexual assault and punishment thereof. Whoever with sexual intent touches vagina, penis, and anus or breast of the child, or makes the child touch the vagina, penis, anus, or breast of such person or any other person, or does any other act with a sexual intent which involves physical contact without penetration is said to commit sexual assault. Now, I think the judge has erred somewhere, and this is going to create a bad precedent, because the protection that is deemed to be given to a child, boy child or girl child, will be affected, and in which case the POCSO Act becomes redundant, gives no protection. Look at Section 7 of the POCSO Act. I've also written it there that physical touching is bad, though we are not saying
that a child the clothes should be on or off. That is the spirit of the law. It is understood that whether the clothes are on or off, you can't touch certain parts of the body of any child. And that has to be respected and mandated. And we must also remember that the POCSO Act clearly means about physical touching, although there is no definition of physical touching or whether it is skin to skin. The High Court has interpreted its touching through clothes. It is clearly from the objective of the Act that groping would be included in Section 7. The intention of the Act is clear from its objective of protecting best interest of the child. And the best interest of the child should not be considered as clothes on or off. I am going to write a letter to the Supreme Court, Chief Justice of the Supreme Court, to the Prime Minister of India, and to all those who say Beti Padhao, Beti Bachao. And in this we include our betas also. In this Act, POCSO Act, we have included our betas also. Now the girl child can get relief from certain provisions of the IPC. She can get, but what about the boy child? There's no provision for him anywhere. लैंगिक अत्याचाराचे घडणुकेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठान दिल्लो आदेश धोकादायक आशिल्ल्याचे सर्वोच्च न्यायालयान म्हटला. तशेंच उच्च न्यायालयान दिल्ल्या निर्णयाक स्थगिती दिली. आरोप्याक नोटीस धाडून 2 सप्तकां भितर उत्तर दिवपाचो आदेश दिला. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. प्रश्न उत्तरेच्या वेळार सत्ताधारी आमदार सभाघराचो वेळ वगडयतात. बुधवार दिसा विरोधी आमदारांनी आरोप केलो. एकादो विशय मांडटाना ते मुळाव्या विशयाक दसोन रावनात अशें तेंचें म्हणणें. गोंयच्या ज्वलंत प्रश्नाचेर उलोवप जावचें न्हू ह्या खातीर सत्ताधारी आमदार बेश्टेच वेळ वगडयतात असो आरोपूय विरोधकांनी केला. आमदार फ्रांसीस सिल्वेरा आनी दयानंद सोपटे विजेच्या प्रश्नाचेर उलयताले. बाकीचे महत्वाचे प्रश्न हुमकळत उरयल्ले आसतना ह्या विशयाचेर बेठोच वेळ कित्याक पेड्ड्यार करतात असो प्रस्न विरोधकांनी तांकां विचारलो. पळयात आमदार टोनी फर्नांडीस आनी दयानंद सोपटेक. Speaker sir. Only one supplementary. Only one supplementary. Speaker sir. Only one supplementary. Only one. Speaker sir. अरे बाबा त्या डिस्टर्ब करना कित्याक डिस्टर्ब करता तुम्ही उलयता डिस्टर्ब करता आमी करिना लेट हिम स्पीक नो इट इज Speaker sir. उलो बरें तेका In कनेक्ट आहा ते आय वांट टू आस्क सप्लिमेंटरी In South Andre मतदारसंघात 7 villages आसात. इज फ्री मॅन टू टॉक In 2017 हांवें 5 ट्रान्सफॉर्मर मागले. एस्टिमेट केल्ले. म्हाका धा दिल्या उलय तू अरे बाय डिस्टर्ब 2000 एस्टिमेट केल्ले आसात. Sanction wide AS 88C CSC technical 5 2018 dated 21/2090 for amount of rupees 2,17,082 to 38. टेंडर जाला म्हणटा तो. मेंबर क्वेश्चन वो गडर दिवन 180 डेजां भितर जातलो म्हणटा. आम्ही बोबाट करता त्याला विचारून दिनो आणि तुम्ही आज पर्यंत डेकोरम नाही स्पीकर ऑनरेबल स्पीकरान आज पर्यंत डेकोरम दवरला बरो दवरला केन्ना इनजस्टीस कोणाचेर करूं ना अशें हांव समजता. म्हाका दिसता अशें कित्याक कितें एलाव करनाका इट गिव रॉंग मेसेज टू एवरीबडी. हांव नको ओपोजिशन लिडर कितें सांगता तो काय कित्याक हांव क्वेश्चन विचारता तेका डेव्हलपमेंटाचे कित्याक तें उरला काय म्हण पेंडींग स्पेसिफिकेशन पेंडींग अरे पेंडींग क्वेश्चन विचारता हांव. स्पेसिफिकेशन स्पीकर सर एडवोकेट जाय पडटा हांगा एडवोकेट जाय पडटा. लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर शुड step up and talk about this. Why you are sitting down? Otherwise to follow. Let him ask because it is interconnected Santa Cruz and Sant Andre. Let him ask the question. I advise my supplementary question. हे कोण एडवोकेट हाडल्या Advocate हिंगा आसता कितें कोण हिंगा प्रोफेशनल एडवोकेट ना काय ब्रोकर हाडल्या फ्रांसीस
सर हांव ते कडेन विचारता मिनिस्टरा कडेन विचारता हे लायन कंडक्टर देंवलेले आसात मौन व्रत अरे मिनिस्टरान बरें केला मौन व्रत घेतला सारकें जाय तितलो टायम काड म्हणटा पोल्स डॅमेज. Sir, I have an observation to make as Legislative Affairs Minister. It's a fact. See, this is a August House. We are supposed to conduct very serious business. And you have to ask and elicit those replies which deserve the attention of the people of Goa. We represent them. Speaker, sir, just let honorable member not ask for sake of asking and waste the time of the House. Let it be from any side, Speaker, sir. As they have been saying, you have maintained the decorum of the House. I also want that the decorum of the House should be maintained. That's why even the other day when they were carrying placards also, I was not happy with that. Because that is no way, Speaker, sir, and you have rightly reprimanded, Speaker, sir. Minister. स्पीकर सर म्हाका विचारपाचें ना कॉन्स्टिट्युएन्सीचे म्हाजे कितें आसा तें हांव म्हाजी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे तेजे क्वेश्चन घालता तेका हांव. Last question, last question. विचार ना जाल्यार कितें बसता हांव तर. Last question, come on. Last question. ओगी राव पात्रांव. Francis, last question. क्वेश्चन येता तेन्ना तूं विचार. की 24 months जावन गेले. आज म्हाका आन्सर मेळटा वर्क्स ऑर्डर इश्यू केल्या नंतर 180 days लागतले. अजून पयलींचे कॅन्सल. स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी क्वेश्चन विचारला ज्या पद्दतीन क्वेश्चन विचारपाक जाय म्हाका दिसता हावजांतल्या सगळ्यांक म्हाका दिसता बरें नॉलेज आसा जाणून घेवपाचें. म्हाका दिसता बाब विजयाक कितें म्हणचे दिसता तें जाय जाल्यार हांव शिकूंक शकता हाव टू रेज द क्वेश्चन इन दीस हावस. न्हू कितें म्हणलें नाही म्हाका शिकोवचोय पडटलो तुका. हांव तुका शिकोवचोय पडटलो. हांव सुरवातेक केल्ली आहा. स्पीकर सर ह्या मेंबरान आपले पळोवचे दुसऱ्याचे पळोवचे न्हू. ह्या फातोड्याच्या लोकांची खत करची ह्या मांद्र्याची तूं खत करूं नाका. दयानंद सोपटे कापासाद आहा. डोंट टेक टेक्शन ऑफ मांद्रे मिस्टर विजय सरदेसाय. डोंट डिस्टर्ब मी. तुका डिस्टर्ब करपाचो म्हाका रायट ना. तुका स्पीकर सर मेंबराक कितें Please sit. ताणें म्हाका डिस्टर्ब करचो न्हू अशें हांवें is going on? Don't pass comment. Just sit. सर How can you address me? because How can you address me, Speaker sir? This is a virus. Question. What is A virus झालो. Help Sir, me. how can you address me? answering. Let him answer. Why? माझ्या सारखेल्या त्याच्याकडून सिनियर मेंबर आहात ताका शिकवण्याची गरज ना. My legs. Just sit down. सर My request to members, don't interfere in other questions. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान समीप नार्वेकार. एकाच मनशान 2 खेपे केल्ल्या लग्नाचे नोंदणीचो बायलांचो एकवट संघटनेन निषेध केला. 2 फावटी लग्नाची नोंदणी करपी मनशाचेर खर कारवाय करची अशी मागणी संघटनेन केल्या. ही गजाल आपणे संबंधित खात्याचे लक्ष धाडून दिल्या. ह्या फुडें अशे तरेच्यो घडणुको घडचे न्हू हे खातीर संबंधित खात्यान गरजेचे ते उपाय काडचे अशें बायलांचो एकवट संघटनेन मागलां. पळयात. We have come across cases, and this is not new. This is not new. I brought it to the notice of the authorities several times in the past that there is registration of marriage by one man with 2 or more women. With 2 or more women. And I have brought on record the numbers, the registration numbers also. Now in one case, a man has registered his marriage in Darbandara, Ponda, to 2 women in the same sub-registrar. But how is it that it went unnoticed that this man has already a registered marriage? Is it corruption on the part of the man, married bridegroom, married fresh bridegroom, or is it a corruption on the part of the authorities? And if it is a corruption on either party, then action has to be initiated. We cannot just sit silent spectators to the commission of offences in this beautiful state which talks about protection to women and children. Both the women are victims in one way or the other.
Because if the first wife goes and produces her papers as a married woman, then she loses her rights by default. So why should this be? Why should there be no prohibition on registering of a marriage twice or more times? This is duping, cheating, fraud, both on the women as well as on the state. Because it's the state registrar that is central, and there should be a verification of registration of marriages, the status of the man. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. वैजकी विभागात नेमलेल्यो तज्ञांच्यो समित्यो, इंटेन्सिव्ह केअर घेवपा खातीर विशेष टीम, वेगवेगळ्या अत्याधुनीक थेरपांचो वापर अशा गजालींक लागून गोंयांत आमी कोविड-19चेर ताबो मेळोवपाक यशस्वी जाले. कोरोनान मरपाच्यो केशी उण्यो करपाक पावले. गोमेकेचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान गोंयच्या जैताचे गुपीत सांगले. तरीकूय सुरक्षेचे नदरेन SOP पाळपाची गरज ताणें उक्तायली. बुधवारा कमिशनरेट ऑफ गोवा कस्टमान आंतरराष्ट्रीय कस्टम्स डे मनयलो. त्या वेळार तो उलयतालो. टॉप एक्सपोर्टर म्हणून 2020चो पुरस्कार JSW स्टिलाक, जाल्यार टॉप इम्पोर्टर म्हणून जुहारी एग्रो केमिकल्साक मेळ्ळो. डॉक्टर शिवानंद बांदेकार, गोंयचो कस्टम आयुक्त मिहीर राजन हांणी विचार मांडले. कस्टम कर्मचाऱ्यांचो प्रशस्ती पत्रकां भेटोवन ह्या वेळार भोवमान केलो. We change, what was the game changer in the whole management is that we instituted one expert committee of experts in medicine, experts in pulmonary medicine, experts in intensive care, and that was our main step by which we reduced the death rate from which was almost 11 to 12 deaths per day. And let me share with you, last whole month we had only 4 deaths. This is what was needed, a real war with the COVID virus. And from that day till today, we have evolved a system by which now nobody suffers a death because of COVID. The basic reason is we brought in a lot of new inventions, that is called as plasma therapy, ivermectin. These were the studies which are done at CDC in USA. You must have seen even USA had missed the bus. They have almost 4 lakh people who are dead. India is much better. Goa has lost almost about 500, 600, more than 600. Because this is a time when we couldn't do anything. We had to take a little time to understand this virus. We already started vaccination program. Only place where I would request all of us is to still follow the COVID appropriate behavior. So what is this COVID appropriate behavior? Is to have proper social distancing, to use mask, and as far as possible use alcohol based liquid. Anytime you touch some objects, you may not know what that surface contains. So these things we must follow. COVID vaccine is a great hope. So far as our efforts are concerned, we have since there was a crunch of money in the market, so during the COVID period, and we took a special drive for the drawback clearance and the refund clearance, and as a result we have sanctioned drawback of 87.13 crore against 51.51 crore in the last year for the period up to December. And refund also we have sanctioned more. We have sanctioned 28.87 crore in comparison to 23.95 crores. So far as these are the things which we have contributed towards the recovery part of it. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो.
विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर जाल्ले मॅचीत साळगांवकारान FC गोवाक हरोवन गोवा प्रो लीग फुटबॉल सर्तींतले सलामीची लढत जिखली. आक्रमक खेळ केल्ल्या साळगांवकारान FC गोवाक पुनरागमन करपाची संदच दिली ना. सेलवेल गोवा प्रो लिगाक बुधवारच्यान म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमाचेर सुरवात जाल्या. पयल्या अर्दांत साईश मधानान गोल करून साळगांवकाराक आघाडी मेळोवन दिल्ली. उपरांत स्टीफन सतरकारान दुसरो गोल करून साळगांवकाराची आघाडी वाडयली. Is somehow not working, but he's kept it in control. Looks for a foul, and the referee doesn't give it. Here's Stephen. He has space to take on. Can he go forward? Can he take the shot on? Oh, and it's a goal from Stephen! The substitute. It's a deflected shot past Dylan. What an evening it has turned out to be for Salgaonkar FC. गोवा 365 खातीर धुळेर स्टेडियमावयल्यान क्लिंटन डिसूजा आनी श्यामचारी. धर्मापूरच्या सामिंगेल बॉयजान सारजोरा बॉयजाक 2-0 हरोवन आंतरप्रभाग फुटबॉल सर्त जिखली. चिंचणीच्या जम्बो चिक मेमोरियल क्लबान हे सर्तीचे आयोजन केले. मिंगेलाच्या सुकुरान पयलो जाल्यार जेसिंटोन दुसरो गोल केलो. इनामां भेटोवपाच्या सुवाळ्याक विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत मुखेल सोयरो म्हणून हजर आशिल्लो, जाल्यार कुट्टरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड मानाचो सोयरो म्हणून उपस्थित आसलो. जैतिवंत क्लबाक 55,000 जाल्यार रनरअप क्लबाक 35,000 रुपया आनी चषक मेळ्ळे. इंटरवर्ल्ड टुर्नामेंट हांगा ऑर्गनायज केला म्हणून हांव बाबजो डायस आनी तांचे सगळे वावुरपी हांचे अभिनंदन करता. कारण ह्या टुर्नामेंटांतल्यान वाड्या वयल्या भुरग्यांक स्कोप मेळटा आपलो खेळ दाखोवपाचो. आज हो टुर्नामेंट जिखपी सेंट मिंगेल बॉयज धर्मापूर हांकांय परबी दिता की अत्यंत बरो खेळ करून त्या जैतिवान जाले आनी सार्जरा बॉयज हांकां बेस्ट विशीस दिता फुडल्या टुर्नामेंटाक. फुटबॉल आणि स्पोर्ट्स युनाइट्स पीपल. सो म्हगे मागणे ऑर्डर घेवन बसप ना. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू. बेटर लक नेक्स्ट टाइम. गोवा 365 खातीर चिचिनीच्यान रमेश नायक रावत. फुडल्या 48 वरांत उण्या तापमानात 1 ते 2 डिग्री सेल्सियसान उणाव दिसून येतलो, पूण 1 फेब्रुवारीच्यान उणें तापमान वाडूं येता. मळब निवळ आसतलें अशें आसलें तरी सकाळी फुडें धुके दाटून येतले. उणें तापमानात 19 जाल्यार चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियसान आसतलें. गोंयांत बुधवारा सुखेंच वातावरण आशिल्लें. तापमानात तितलोसो बदल जाल्ल्याचे दिसून येवंक ना. दाबोळे सगळ्यांत उणें 22.2 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. फुडल्या 48 वरांत उणें तापमान 1 ते 2 डिग्रीन देंवतलें. 1 फेब्रुवारीच्यान उण्या तापमानात बदल जावं येता. मळब निवळ आसतलें. सकाळ फुडें धुकें दाटून येतलें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.